2024 लोकसभेचो निकाल लागलो। उत्तर गोंयांत 6 फावट भाजपाचो श्रीपाद नायक वेंचून आयलो। काँग्रेसीन आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हाका उमेदवारी दिल्ली। आम्ही फाटले लोकसभा वेंचणुकीचो आढावो घेत जाल्यार तेन्नाचो काँग्रेस उमेदवार गिरीश चोडणकराची कामगिरी सुद्धा खलपा परस उजवी थारल्या। 2019 वर्सा गिरीश चोडणकर आनी अंदू 2024 वर्सा खलपाक लोकसभे खातीर पडिल्ली आंकडेवारी अशी। 2019 वर्सा गिरीश चोडणकर आनी अंदू 2024 वर्सा खलपाक लोकसभे खातीर पडिल्ली मतांची आंकडेवारी अशी। वर्ष 2019 वर्सा मांद्र्या गिरीशाक पडिल्ली 8,371, 2024 अंदू खलपाक पडली 9,363। 2019 वर्सा गिरीशाक पेडण्या पडिल्ली 6,460 मतां, अंदू खलपाक पडली 6,269। 2019 वर्सा दिवचले गिरीशाक पडिल्ली 6,436 मतां, अंदू खलपाक पडली 5,794। 2019 वर्सा थिवे गिरीशाक पडिल्ली 8,978, अंदू खलपाक पडली 6,873। 2019 वर्सा म्हापसा मतदारसंघात गिरीशाक पडिल्ली 9,263, अंदू खलपाक पडली 8,170। 2019 वर्सा शिवोले गिरीशाक पडिल्ली 9,982, अंदू खलपाक पडली 8,296। 2019 वर्सा साळगांवा गिरीशाक पडिल्ली 8,293, अंदू खलपाक पडली 7,667। कळंगुटे 2019 वर्सा गिरीशाक पडिल्ली 10,151, अंदू खलपाक पडली 9,639। परवरे 2019 वर्सा गिरीशाक पडिल्ली 6,993, अंदू खलपाक पडली 6,918। हळदोण्या 2019 वर्सा गिरीशाक पडिल्ली 9,471, अंदू खलपाक पडली 9,632। पणजे गिरीशाक 2019 पडिल्ली 6,626, अंदू खलपाक पडली 6,057। ताळगांवां 2019 गिरीशाक पडिल्ली 10,906 मतां, अंदू खलपाक पडली 9,274। 2019 वर्सा सांताक्रूज गिरीशाक पडिल्ली 11,478, अंदू खलपाक पडली 10,688। सांतांद्रा गिरीशाक पडिल्ली 7,500, अंदू खलपाक पडली 5,675। कुंभारजुआ गिरीशाक पडिल्ली 8,258, अंदू खलपाक पडली 7,984। मया गिरीशाक पडिल्ली 6,182, अंदू खलपाक पडली 4,949। साखळे गिरीशाक पडिल्ली 7,573, अंदू खलपाक पडली 3,662। पर्या गिरीशाक पडिल्ली 7,561, अंदू खलपाक पडली 3,639। वाळपय गिरीशाक पडिल्ली 7,149, अंदू खलपाक पडली 5,601। प्रियोळा गिरीशाक पडिल्ली 6,776, खलपाक पडली 4,041। गिरीशाची 2019 वर्सा एकूण मतां आशिल्ली 1,64,407, खलपाची अंदू वर्सा एकूण मतां आशिल्ली 1,40,191। गिरीश चोडणकरा परस रमाकांत खलपाक 24,216 मतां उणी। गिरीश चोडणकर दक्षिण गोंयांतलो, खलप उत्तरेत रावपी, मात इतले आसूनय खलपाक गिरीशा परस लोकसभेत उणी मतां। गिरीश आनी खलपाचे मतांचो फरक पळयत जाल्यार उत्तरेत काँग्रेसीचो उमेदवार चुकलो ह्या दाव्याक वजन येता। गिरीशान हे फावट लोकसभे खातीर आपली इत्सा उलोवन दाखयल्ली, मात ती दक्षिणे खातीर। उत्तर गोंयांत काँग्रेस पक्ष सामको खिळखिळो जाला ही बाब खलपाक पडिल्ले मतावेल्यान परतून एकदा स्पश्ट जाल्या। हाचेर काँग्रेस परंपरे प्रमाण विचार मंथनाचो दावो करता काय खऱ्यांनीच तो प्रत्यक्षात हाडटा तें पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।